नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात. क्रिस्ती धर्मियांच्या घराघरांनी नखेत्रां, लायटिंग, क्रिसमस ट्री आनी जेजू जल्माचेर आकर्षक गोठ्यांची सजावट. दोन हजार गोंयकार भारतीय नागरिकत्व सोडपा खातीर तयार. गोंय पासपोर्ट कार्यालयान भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो म्हणून अर्ज. जाल्यार 144 जाणांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द. देशभरात सांपडटात कोविडाचे नवे दुयेंती. कोविडाचे नवे JN1 व्हेरियंटाचे दुयेंती गोंयांत. फोवाचो रस्त्याचो विशय चिकळपाच्या वाटेर. रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो पोटतिडकीन विरोध. बायपास रस्त्याचेर लोक ठाम. खासा रिपोर्ट. सारवाना सामोणा पूल उबारलो जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी जातली सोयीस्कर. पणजेचो येरादारीचो भार जातलो कमी, सांगता मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट. आणि समाजाच्या उदरगती खातीर बरे प्रशासन महत्वाचे म्हणटा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आता खबरो विस्तारान. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात जाल्या. नातलां निमतान दिवचले उमेदीचे ल्हार फाकलां. नातलां निमतान येशू जल्माचेर आधारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक गोठ्यांची सजावट केल्या. नव्या वर्सा मेरेन नातलांची धामधूम चलतली. पळयात नातलांची कांय खिणचित्रां. जल्माची परब आमी सुबोगता आनी जेजू परत शांतीचो कुवर जावन आसा. आनीक हो जेजू की आमकां सगल्यांक शांती घेवन आयिल्लो आसा. आनी कितें भाशेन आमी पळयता आमच्या जिवितांत आयज शांती बिगडलेली आसा. आनी जे सुवातेर जेजू जल्मल्लो बेथलेहेम शारांत थंयसरूय शांती जूग पेटलेली आसा, शांती बिगडलेली आसा. तुके भाशेन जेजू जी आमकां शांती घेवन आसा, जेजू पासून जेजू लागीं मागुया आमच्या संवसाराचे. आनी तशेंच थंयसर जूज पेटलेलें आसा थंयसर आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबात ही शांती आमकां दी म्हूण. आनीक आमी ही जेजूची शांती घेवन ती जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवन हे शांतीचे दूत जावन आमी वागूं. ही परब आमकां सगल्यांक आदाराची जावं. थँक्यू. नातलां म्हळ्यार क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब. सध्या वचत थंय नातलांची धामधूम सुरू जाल्या. दिवचल शारांतय नातलां निमतान उमेदीचे ल्हार फाकला. आयतारा राती दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस सायबिणीच्या चर्चीत मीस आनी हेर कार्यावळी जाले उपरांत मध्यान राती चर्चीत घंटानाद जालो. उपरांत थंय जमिल्ल्या क्रिस्तांव भाव भयणांनी एकमेकांक मॅरी क्रिसमस म्हणत नातलांक उर्बे भरीत येवकार दिलो. नातलां निमतान चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक सजावट केल्या. चर्ची सयत कांय कडेन येशू जल्माचेर आकर्षक असे गोठे तयार केल्यात. हे गोठे सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतात. दर वर्सा प्रमाण दिवचलच्या पुलीस स्थानकाचेरय अंदूय येशू जल्माचेर आधारीत गोठो तयार केला. नव्या वर्सा मेरेन नातालाची धामधूम चलतली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान परत एक फावट घोळ सुरू जाला. परराष्ट्र मंत्रालयान दिल्ल्या म्हायतीनुसार सुमार 2000 गोंयकारांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व फावो जाला आणि मंत्रालयान गोंयकारांचे 144 भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात. मंत्रालयान दिल्ली ही आंकडेवारी पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान चलिल्ल्या राजकारणाचेर चड उजवाड घालता. लोकसभेच्या पटल्यार दिल्ल्या उत्तरात परराष्ट्र मंत्रालय सांगता की फाटल्या 3 वर्सां सावन ज्या गोंयकारांक पोर्तुगालाचे नागरिकत्व मेळ्ळां अशा 2000 लोकांनी आपलो भारतीय पासपोर्ट जमा करपा खातीर
अर्ज पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयात दाखल केला जाल्यार 144 भारतीय पासपोर्ट पणजेच्या प्रादेशीक कार्यालयात रद्द केल्यात. पासपोर्ट कायदो 1967 आणि नागरिकत्व कायदो 1955 हाच्यातल्यो तरतुदीक पावो दिवन ही कारवाय केल्या अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. कार्तांव जे सिदाजांव ह्या तरतुदी वरवीं जे लोक 1961 पयलीं गोंयांत जल्माक आयल्यात ते पोर्तुगीज नागरीक म्हूण नोंद आसात. तांची भुरगीं जांकां पोर्तुगीज पासपोर्ट जाय ते आपल्या मायपायच्या आदारार आपलो जल्म पोर्तुगीजांत दाखल करून पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळोवपाक शकतात. पूण पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळयल्या उपरांत ह्या लोकांनी भारतीय नागरिकत्व सोडूंक ना. जेन्ना भारत सरकारान दोट्टी नागरिकत्वाचेर चाबूक मारलो तांकां आपले भारतीय नागरिकत्वार वगडावचें पडलें. परत भारतीय नागरिकत्व मेळोवपाक तांकां 12 भानगडी करच्यो पडटल्यो. पोर्तुगीज नागरिकत्व मेळ्ळ्या उपरांतच 2000 भारतीय पासपोर्ट सुपूर्द करपाचे अर्ज आयल्यात. बऱ्याचशा जाणांनी अर्ज लेगीत करूंक ना तरी लेगीत तांचो पासपोर्ट रद्द जाला. ते भायर 144 जे भारतीय पासपोर्ट रद्द केल्यात ते ह्या अर्जा भितरले काय दोट्टी नागरिकत्वाच्या कारवायेंतले हाची स्पश्ट म्हायती मंत्रालयान दिवंक ना. भारतीय आनी पोर्तुगीज कायद्यांत सामकी स्पश्टता नासल्या कारणान हो घोळ परत जायत आसा काय कितें हो व्हडलो प्रश्न. गोमंतक टीव्ही खातीर चीफ रिपोर्टर समीप नार्वेकार. पोर्तुगीज पासपोर्टावेल्यान राज्यसभा खासदार सदानशेट तानावडेन राज्यसभेत केल्ल्या विधानात बदल करून स्पश्टीकरण दिला. गोंयकार जे पोर्तुगीज नागरीक आसा तांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द करचे हांवें म्हणूंक ना. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगीजांत आपली जन्म नोंदणी केल्या आनी पोर्तुगीज नागरिकत्वा खातीर तांची प्रक्रिया चालू आसा तांचो पासपोर्ट रद्द करचो न्ही अशें हांवें मागलां अशें स्पश्टीकरण तानावडेन दिलां. पोर्तुगीजांत जन्म नोंदणी जाली काय तो थंयसरलो नागरीक जायना. ताका खूब प्रक्रिया लागता. पूण ही प्रक्रिया जावच्या पयलींच बरेचशा गोंयकारांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द जाल्यात. देखून हे गोंयकार पोर्तुगीजाचे न्ही आनी भारताचे नागरीक न्ही अशी परिस्थिती जावन रावल्या. पयलीं तांकां पोर्तुगीजांचें नागरिकत्व मेळोवन दी मागीर खुशाल तांचो भारतीय पासपोर्ट रद्द करचो अशी सुचोवणी हांवें राज्यसभेत केल्या अशें तानावडेन सांगलें. जे कोण 2 पासपोर्ट करून मागीर गोंयांत येवपाक सोदतात तांच्या खातीर हांवें हो विशय काडूंक ना. आमी दोट्टी नागरिकत्वाच्या विरोधान आसात तानावडेन स्पश्ट केलें. हांवें सामकें स्पेसिफीक क्लियर केलें. ड्युअल सिटीजनशिपाचेर आमचो विरोध आसा. एका मनशाक 2 देशा भितर सिटीजनशीप मेळूंक जायना ह्या बद्दल आमी आसा. आनी हांवें जो उपस्थित मुद्दो केल्लो तो कितें आशिल्लो की बरेच जाण लोक ते एप्लाय करतात तांकां अजून थंय मेळूंकूच ना आनी ते मेळच्या पयलीं जर तेंची जर अधिकार थंय काडलो आनी हांगाय धडना आनी थंय धडना तो जावचो न्ही. आनी तांकां जे एप्लाय करतात सिटीजनशीप तांकां बेगीन मेळची. ती मेळटकच हांगाली तेंची विड्रॉ करची कॅन्सल करची. हांगाले जाता अडचण कितें कोणी एप्लाय केलें की इमिडिएटली ती रिवोक जाता. ती जावं जायना इतल्याच मताचो आसा. आनी पूण थोडे आज पोर्तुगीज कामाक आसात आतां थोडे 2 पासपोर्ट पूण थोडे गोंयांत येवंक सोदता तेजो इंडियन पासपोर्ट तसो ते कशें देर इज अ प्रोसेस. परत तो म्हाका ती सिटीजनशीप सरेंडर करूंक जाय आनी ही घेवंक जाय. प्रत्येकाक जाय तेन्ना जी सरेंडर करून घेवपाक मेळटा तो प्रोसेस जो आसा तो करचोच पडटलो. तो गोंयचो आसलो म्हण तेणी थंयची हांगा सिटीजनशीप सरेंडर केल्या आनी थंय घेतल्या. आतां म्हाका गोंयांत येवन परत रावंक जाय म्हणून म्हाका जालें अशें जायना. ती सरेंडर करपाक जाय आनी नवीन घेवची पडटली. तो प्रोसेस कितें आसा तो दॅट प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो इतलें आसा. त्यामुळे हांव हातूंतल्यान सामको क्लियर सांगता की ड्युअल मेंबर सिटीजनशीप जी आसा तेचेर हांव सहमत ना. मनशा कडेन एकूच सिटीजनशीप आसची आयदर ह्या भारत देशात आमच्या भारत देशाची आसची किंवा पुर्तुगालची आसची. जो दोनूय घेवन आसा ताका दोनूय मेळपाक जायना. तो दोनूय मेळपाचो अधिकार ना. हांवें सिंपल मुद्दो आशिल्लो की एखाद्यान एप्लाय बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिपाचेरूय जावना तेच्या अजून तेणी बर्थ रजिस्टर केलें त्या उपरांत तो प्रोसेस करचो पडटा ताका. तो केलो म्हणून कट जावंक जायना. प्रोसेस जावन जेन्ना ताका एक्सेप्ट जाली की कट करची ती एक कट करची ती आसा. इट्स व्हेरी सिंपल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भोवाचे लोक बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या विरोधात पेटून उठल्यात. लोकांचो राग पळयल्यार हे प्रकरण चिगळटलें अशें दिसता. भोमातलो आख्खो गांव एकठांय जावन ह्या रस्त्याक विरोध करपा फाटलें कारण आनी तांच्यो मागण्यो कितें हें समजून घेवपा खातीर आमी ह्या गांवाक भेट दिली आनी लोकांकडच्यान तांचे प्रश्न जाणून घेतले. हांगचे लोक ह्या रस्त्याक इतल्या पोटतिडकीन विरोध करतात की जीव सुद्दां दिवपाची भाशा ते वापरपाक लागल्यात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. पणजेच्यान फोंडे वतना वाटेर एक भोम हो गांव लागता. भोम गांव हो एक ल्हान आनी शांत असो गांव. पूण फाटले कांय म्हयने जाले भोमाचे लोक पेटून उठल्यात.
रस्त्यार आयल्या आनी ताजें कारण म्हणजे हो रस्तो हो नॅशनल हायवे गोवा सरकार वायडन करपाक सोदता, ताजें एक्सपान्शन करपाक सोदता. हांगाचे लोक आसा ते इतले सद्याक पेटून उठल्या की तांकां हो कसलोच रोड नाका. ते सरकाराक सांगता की आमकां बायपास रोड काडात, हो रस्तो तुमी वायडन करनाका, कारण आमचे खूब घरां वतात, कांय देवळां वता, कांय इवन शेतां वता अशें तांचो दावो आसा. सो इतलें जालें प्रकरण की कांय दिसा पयलीं हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आयले आनी तांणी हांगा सर्वे करपा खातीर काम सुरू केलें आनी सगळो गांवचो लोक आयलो आनी तांणी ताका विरोध केलो आनी सरकारान आनी पोलिसांनी तांकां जाणटे पळयनासतना भुरगे पळयनासतना तांकां सगळ्यांक बसीन भितर भरून कुळ्या पयशांचें व्हरून सोडलें आनी आपलें काम करून घेतलें. सो आतां अशें दिसता की हें प्रकरण आनी चिगळपाचें आसा फुडें. लोक हांगा कसोच शांत जावपाचो ना आनी ते आपल्या हाजेर ठाम आसा अशें दिसपाक लागलां. सो म्हणून आमी आयज आयल्यार हांगा पळोवपा खातीर की एक्झॅक्टली तांचो डिमांड कितें आसा आनी कित्याक ते इतले सामके पोटतिडकीन ह्या हाका विरोध करतात. हितून फक्त दोंगराची आस जाल्ली आहा अशें आमकां तरी दिसता 100%. तांकां ते दोंगरा फुडें आनी ते जाग्या फुडें तांकां देवूय लागना आनी ते लोकूय लागना. मागीर आमी लास्ट पर्यंत आमकां देवान शक्ती दिल्ली आसा, आमी खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचे ना. तुमी पळयलां आसतलें आमची बॉडी लँग्वेज लोकांची जी आसा पळय तुमकां कळोन चुकली आसतली कितें आमी केदे बुलडोजर बसून येयले न्हू, आमी गुळी घेवपाक पसून तयार आसतले फुडें. म्हाज्या हितून हांव सांगता तेणें कितलोय म्हाका काबार करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाजें इंटेंशन एकूच आसा. म्हाका खूब ऑफरी येयल्यो तेजेसाठी सर म्हणून, पूण हांव जो सरला तो जिवाक भिवनूच भायर सरला आनी लोकूय म्हाज्या म्हाका गर्व आसा ह्या लोकांचेर जे आमच्या वर झडटा पळय. प्रत्येक मनीस आयज खंयच्याच परिस्थितीन फाटीं सरचो ना म्हणटा त्या जाणट्यांनी वचून दाखोवन दिल्लें आसा. आतां फुडें गेले जाल्यार तांकां जर ते नायलॉन 66 जावं आनी कितें करपाचें आसा जाल्यार अवश्य करूं न्ही. प्रियोरान ती परंपरा एकट्याचो बळी घेतल्या उपरांतूच ताका सक्सेस मेळटा. तुमी त्या सराचेर वचपाक तयारी आसा तुमची? 100% आसा. बंद करपाक ते हितूनच भायर सरलेले आसा. खंयच्याच आयज नाल्यार फाल्यां मरतलेच आमी. मरण हें आसात प्रत्येकाक. जाल्यार बऱ्या कॉजाक जर मेले जाल्यार ताका हें ना, खंय तरी लोक याद धरतले. विशय कितलो सिरियस आसा आनी कित्या खातीर हे इतले लोक झगडटात आनी रस्त्यार आयल्या हें पळोवपा खातीर हांगा आयिल्ले. आनी आतां आमकां पळयतकीर कळ्ळें की हो विशय दिसता तितलो सोंपो ना. आनी सादी गोश्ट सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ट्रान्सपरन्सी. सरकार खंय तरी दाखय लिपय करता आनी हाजे खातीर तो एक तरेचो अविश्वास सरकारा भितर तयार जाला. आनी जो पर्यंत सरकार हें येवन हांगा लोकांक दाखोवचें ना की हो प्लॅन कितें आसा, रस्तो खंयच्यान वता आनी कितें खंयची घरां वतलीं आनी हें जो पर्यंत लोकांक सांगपाना तो पर्यंत लोक सरकाराचेर विश्वास दवरपाचो ना आनी एक तरेचो अविश्वास लोकां भितर तयार जाला. आनी ताजे खातीर हें सगळें एजिटेशन चालू आसा आनी तातूंतल्यान एजिटेशन आनीक वाडपाची शक्यता आसा. जो हें दुसरें नायलॉन 66 जावची न्ही ताजे खातीर सरकारान आतां तितले बेगीन येवन लोकां कडेन भासाभास करची, लोकांक विश्वासान घेवची. रायबंदर सोडना वांगडा सरमानस आमोणा पूल बांदपाची मागणी धाव आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी केल्या. सरमानस आमोणा पूल आयल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयची जोडणी बरी सोयीस्कर जातली आनी पणजे शाराचेर येरादारीचो भार कमी जातलो अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटाचें म्हणणें. ते भायर रायबर सोडना पुलां खातीर जमीन संपादन चालू आसा अशें तांणी सांगलें. आमकां सरमानस ते आमोणा फेरी ही कालांतरान बंद उडोवपाक जाय. देखून थंयसर हो नवो पूल भोव गरजेचो. ताका लागून आमी त्या सुवातीची आमच्या पातळीर पळोवणी केल्या आनी हो विशय मुख्यमंत्र्या मुखार मांडला. मुख्यमंत्र्यान हातून लक्ष घालपाचें आश्वासनूय दिलां. हो पूल जायत जाल्यार थिवी आनी दिवचल लागसारचो वाठार फोंडा माशेल ह्या वाठाराक जोडटलो आनी गोंयच्या पूर्व दक्षिण भागात वचप सोंपें जातलें अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. आमच्या मय मतदारसंघात सारमानस ते टोका अशी एक फेरी सेवा चालू आसा आनी ही फेरी सेवा केन्ना तरी आमकां बंद करची आसा. म्हणजे दुसरो पर्याय काडून ती बंद करप असो एक विचार मनान येयल्लो आसा आनी त्या संदर्भात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन हो प्रस्ताव आमी मांडलेलो आसा. तेच्या नंतर त्यांच्या मार्गदर्शनान आमी तेजी पाहणी केली आमच्या पर्सनल लेवलाचेर आनी त्या पाहणीच्या वेळार आमच्या मदीं आमोण्याचे सरपंच आनी तेंचे पंच वांगडी आसले आनी ही पाहणी करता आसतना जो रस्तो आसा एप्रोप्रिएट रस्तो जो आसा तो सारमानस ह्या भागांसून एक मांडवीचो फाटो आसा तो क्रॉस करीत जाल्यार आमी आमोण्या पावूंक शकता. अशा तरेचो हो मार्ग आसा. जास्तीन जास्त हो लँड जो जमीन आसा ह्या जमनीन सुद्दां आमकां म्हणजे मार्ग आहा तो यूज करून
फक्त एक बारीकसो फाटो आसा, एक 70 ते 80 मिटराचो जो मांडवीचो फाटो आहा. ह्या जर फाट्याचेर जर पूल बांदले आनी हो जर रस्तो जर आमी जो बांद आसा हो रस्तो जर रुपांतर रस्त्याचें रुपांतर घेतलें जाल्यार बिचोले किंवा अर्दो बार्देस हे जे लोक जनता आहा ही व्यवस्थीत रित्या फोंडा तालुक्यान व्यवस्थीत रित्या पावूंक शकता किंवा पणजे जाय जाल्यार पणजे येवंक शकता. अशे तरेन सारमानस ते आमचे आमोण्या ब्रिजा पर्यंत पावपाक खाली 3 किलोमिटराचे अंतर जर कापले जाल्यार आमी माशेलान पावूंक शकतले. असो हो एक प्रकल्प आसा. आशा करता आमच्या सरकारानसून जी मान्यता दिली जाल्यार हो व्यवस्थीत रित्या प्रकल्प फुडें सरतलो आनी हेजो लाभ म्हणटा तो शास्त्रीय रस्तो दिवचल तालुको आनी अर्दो बार्देस तालुको हांकां मेळूंक शकता. आतां हो पूल तुमी म्हणटा पळय आतां आमोणे टू सरमानस तेका लागून समज तो फाल्यां जालो समज जाल्यार हेजेर मातसो लोड कमी जातलो. अवश्य लोड कमी जातलो कित्याक दोनूय नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा जोडणार हो पॅरलल पूल आसतलो. कित्याक आतां आमकां मांडवेचे 3 जरी पूल आहले जाल्यार कमी पडटात आमकां. आनी एक तर आमी अर्दो बार्देस तालुको म्हणजे सादारण थिवी पासून सुरवात केली आनी जर बिचोले सांखळे पर्यंत जर लोक त्या वाटेन जर वचपाक लागले जाल्यार डेफिनेटली ह्या पुलाचो जो लोड आहा तो कमी जातलो. हे फ्युचरिस्टीक प्लॅन अशें धरून हे प्रकल्पाक लागून ह्या सुरवात. चीफ मिनिस्टरान तुमकां कितें प्रॉमिस बी केला हेच्या बद्दल? सरकाराक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा मान्य मुख्यमंत्र्याक मेळून ही पुलाची पाहणी करता म्हणून सांगला आनी प्रोसेस आहा तो आमी फुडें घेता अशें बी मान्य मुख्यमंत्र्याक सांगलेलें आसा. रायबंदर चोडणा जुव्याच्या पुलाची प्रक्रिया चालू आसा. जमीन संपादना खातीर सनदी तयार करपाचें काम चालू आसा. सरकाराक 60 सनदी तयार करपाक जाय. आतां मेरेन सुमार 22 सनदी तयार जाल्यात अशें आमदार प्रेमेन शेट हांणी सांगलें. आतां तेजें सेंडीड एक्झिक्युशन चालू आसा. 62 सेंडिटा टोटल जावपाक जाय तितूंतल्यो सादारणश्यो 21-22 सेंडिटी जाल्ल्यो आसा. आतां नाताळ सणाक लागून आमी त्यो थोड्योश्यो स्थगीत आसा आनी नाताळ सण जालो काय रोखडोच परत एक शेनवार घेवन उरलेल्यो ज्यो सेंडिटी आसा त्यो आमी स्पेशल परमिशन मागलेलें आसा सरकारा कडेन की जो शेनवार येता त्या शेनवारा आमी ते एकत्र येवन तेंच्यांनी त्यो सेंडिटी एक्झिक्यूट करपाक जाय अशें एक स्पेशल परमिशन मागलें. लँड एक्विजिशना खातीर लँड एक्विजिशन. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंती निमतान 25 डिसेंबराक बऱ्या प्रशासनाचो दीस म्हणून मनयतात. पणजे भाजपा मुख्यालयात सोमाराक ही कार्यावळ जाली. अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय या तत्वाक महत्व दीत समाजाची उदरगत करपाक प्रशासनान काम करपाक जाय. या अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या चालीक लायिल्ल्या तत्वाक आपणावन सरकारान काम करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. आम्ही सातत्यान भारतीय जनता पार्टीचे ल्हान ल्हान कार्यकर्ते अबकी बारी अटल बिहारी हे म्हणत जवळपास 4 इलेक्शन्स तरी अबकी बारी अटल बिहारी म्हणत इलेक्शनां केली. त्या निमित्तान पुराय देशात 13 दिसांचे 13 महिन्याचे आणि 1 टर्म हे सरकार दिले आणि त्या सरकाराच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थात आम्ही म्हणता की अंत्योदय या तत्वाचेर सरकार जे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्यानी चलयले आणि अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय हो कन्सेप्ट देशामुखार हाडलो. खुबश्यो योजना गुड गव्हर्नन्स कित्याक तर गुड गव्हर्नन्स कशा पद्धतीचे आसचे, सरकार लोक उपयोगी कशा पद्धतीत जावचे आणि सरकार कशा पद्धतीत लोकांक उपयोगी पडूंक शकता हे अटल बिहारी वाजपेयी हांच्यानी फाउंडेशन स्टोन घातलो आणि तोच घातलेलो फाउंडेशन स्टोन 2014 लोकाभिमुख काम करपा खातीर माननीय अटल बिहारी आताचे आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी ते लोकां मुखार हाडले आणि दाखोवन दिले की हय दिस इज द गुड गव्हर्नन्स फाउंडेशन स्टोन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी करतलो. माननीय अटलजी असे एक व्यक्तिमत्व आशिल्ले की तांणी संबंध जीवनभर पक्षा खातीर आणि देशा खातीर ताणें दिलो आणि शेवटच्या काही वर्षांत ते पंतप्रधान झाले. बाब सदानंद शेठ तानावडे सांगला 13 दीस 13 महिने आणि पूर्ण एनडीएची टर्म आणि त्या सगळ्या कालावधीत ते सुशासन जे आहा, बरें राज्य जे आसा, बरें राजकारण जे आसा ते निवळ अशें राजकारण करून जो राज्याच्या संदर्भात जो विकास आसा, सामान्य मनशाच्या शेवटच्या पंक्तीच्या मनशाचो विकास आसा म्हणजे सुशासन. जे सुशासन जर बरें जायत जाल्यार ह्या सगळ्या
हाचे फायदे सरकाराचे फायदे पयले पर्यंत पावूंक शकतात अशे तरेचे फावंडेशन आसा हे ताणें आपल्या कारकिर्दीत आमकां सगळ्यांक घालून दिलें. म्हज्या सारक्या ल्हान मनशाक एक संदी तांचे बरोबर काम करपाची 5 वर्सांची संदी मेळ्ळी ती जन्मभर हांवें केन्नाच विसरूं नये. आणि त्यामुळे संबंध देशभर त्यांची पार्टीच्या वतीन असत की सरकाराच्या वतीन असत गुड गव्हर्नन्स म्हणून त्यांच्यानी केल्लें काम आणि ते काम करता आसतना सामान्य मनशाक ताचो कसो फायदो जातलो हे सदोदीत तकलेन दवरून जे तांच्यांनी काम फुडें केल्लें आसा तें काम आतांचे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करतात. हांव आज तांच्या जयंती निमित्तान तांकां आदरांजली दिता आणि तांच्यांनी केल्लें कार्य ते आज आमचे मदीं नात. पण भारतीय जनता पार्टीचे पहिले अध्यक्ष जनसंघ झाल्यानंतर पहिले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे अटल बिहारी वाजपेयी झाले आणि त्यानंतर त्यांनी ज्या तरेन पार्टी वयर हाडपाचें काम केलें आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान म्हणजे स्वता कश्ट करतकच पार्टी ही सकयल पर्यंत पावोवपाचें काम त्यांनी केलें. पणजे मिरामार दनपरा एका काशीन 10 दिसाच्या सान्न भुरग्याक सोडून वचपाची घडणूक सोमारा घडली. सणासुदीच्या दिसा सान्न भुरग्याक सोडून वचपाची ही घडणूक अशापीत करपी आसा. चलये आशिल्ल्या भुरग्याक सद्याक गोंय पुलिशेन गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. ह्या भुरग्याच्या आवय बापायचो सोद पुलीस करतात. सोमारा सकाळी कासावले मोले एक 4 चाकी गाडी गटारात लोळली. ह्या अपघातात एक 4.5 वर्साचो ल्हान भुरगो जखमी जालो. ताका फुडल्या उपचारा खातीर गोमेकोत दाखल केला. आज आमी कासावली मोले हांगा आसा जे आउटपोस्टार जी अपघात जाल्ली गाडी हाडून दवरिल्ली आसा. सकाळी ती हंपी गेल्ली गाडी वास्कोचो पात्रांव सकाळी गाडी हंपी गेल्ली ती हंपीच्यान रिटर्न येतना कासावली मोले हांगा सायडीन रस्त्याकुशीच्यान गेली आनी एक धडे कापतली सायडीचे एक सायडीच्या क्लिनर सायडीच्यान आपटले आनी तितून जो ल्हान भुरगो आसलेलो ताका मार लागलो आनी तो मार पिळे हॉस्पिटलान पयलीं तिस्कार व्हेल्ले आनी मागीर ताका बांबोळी अदीक उपचारा खातीर बांबोळी व्हेल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडेकर. भर नातलाच्या दिसा बशी बंद आशिल्ल्यान प्रवाशांची मोठी गैरसोय जाल्या. सोमारा दनपरा मेरेन दिवचलच्या बस स्टँडाचेर शेकड्यांनी प्रवासी अडकून पडिल्ले. गैरसोयेक लागून प्रवाशांनी तिडक उक्तायली. आता सकाळी कितलो वगत जालो बस बसी लोक सगळे बसीकूच रावला. बस ना म्हाका क्रिसमसाक लागून नातालाक वेगवेगळ्या मार्गांचेर धांवपी खाजगी प्रवासी बस गाडयो सोमारा बंद आशिल्ल्यो. प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्यान शेकड्यांनी प्रवासी अडकून पडले. दिवचलच्या बस स्टँडाचेर तर दनपारा मेरेन प्रवासी अडकून पडिल्ल्याचे चित्र दिसून येताले. मेळिल्ले खबरे प्रमाण सोमारा बहुतेक खाजगी प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्यो. नातलांचे सुटये निमतान कांय प्रवासी बस गाडयो बंद आशिल्ल्याचें कळटा जाल्यार लग्नाची भाडी मारपाक लागून कांय प्रवासी बसवाल्यांनी नियोजीत मार्गावयली बस सेवा बंद दवरिल्ले अशें कळटा. कदंबा येरादारी महामंडळाच्यो बसी मात चालू आशिल्ल्यो. बऱ्याच वेळा उपरांत म्हळ्यार सादारण अर्द्या वरा उपरांत एक बस स्टँडाचेर येताली. मात गर्दी आशिल्ल्यान प्रवाशांक बसींनी जागा मेळनाशिल्ली. बसी नाशिल्ल्यान कांय प्रवाशांनी भाड्याची मोटरसायकल किंवा रिक्षा करून वचप पसंत केले. नियोजीत मार्गावयली येरादारी बंद दवरिल्ल्यान अडकून पडिल्ल्या प्रवाशांनी तिडक उक्तायली. ह्या बसवाल्या आड कारवाय करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
मोर्जे मदल्या वाड्यावेल्या व्हाळांत कांय हॉटेल वेवसायिकांनी घाणयारे उदक सोडला। ह्या प्रकाराक लागून वाठारांत घाणी पडल्यात देखून थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। हाका लागून दुयेंसां लेगीत पातळपाची शक्यताय आसा। पळया हो खासा रिपोर्ट। ही पळयात मोर्जे मदल्या वाड्यावेल्या व्हाळाची परिस्थिती। काय हॉटेल व्यावसायिकांनी हॉटेलाचे घाणयारे उदक व्हाळात सोडिल्ल्यान वाठारात घाणी पडल्यात। ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक बरेच तिडकल्यात। लोकांच्यो हळशिकेच्यो घाणी आमी कित्याक म्हूण घेवचे म्हूण तांचो प्रश्न। जाल्यार हे विशीं जेन्ना हॉटेलाच्या मॅनेजराक विचारले तेन्ना घाणयारे उदक व्हाळात वता हे आपल्याक कांयच खबर ना अशें तो म्हणटा। कंप्लेन आमी सांगताले पण आमी पंचायतीक सांगले हेका आमी ताका काल सांगले की कोण करता काय म्हणून आमी पळयले वासान रावंक जायना जालें आमकां सर। आणि हे लोकांची घाणी आमी सोदपाचे रे खंयचे लोक येयले न्ही बरोबर हॉटेलां बांदतात ते तांकां हें करून पंचायतीन खरी एक्शन घेवंक जाय खरी म्हणजे। को पता ही नहीं इधर निकल रहा है। आप तो मैनेजर है ना? मैं अभी 8 दिन ही हुआ। 8 दिन हुआ, उससे पहले कौन था? उसके पहले वैभव साहू करके था। आपने बोला नहीं ओनर को? मेरे को इन्होंने बताया तो अभी तो मैं इसलिए मैंने इधर के इधर मेंटेनेंस वाले को फोन कर दिया। हाँ वो क्या बोलता है मेंटेनेंस वाला? उनको मराठी में बात हुआ मेंटेनेंस बोलता है स्विमिंग पूल का पानी है, बोलता है स्विमिंग पूल का पानी छोड़ने के लिए इतना दूर वो स्विमिंग पूल का भी यहाँ नहीं, वो दुर्गंधी आया ना, वो घाण आती नहीं, बास नहीं आता है। फिर ये स्विमिंग पूल आने से ही आ जाए। हाँ फिर मजगती हो प्रकार जेन्ना थळाव्या सरपंचाच्या कानार पडलो तेन्ना सोमारा येवन तांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केली। ह्या प्रकाराविशीं आपूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयतलो आनी कायदेशीर कारवाय करतलो अशें सरपंच मुकेश गडेकर हांणी सांगले। सगळ्यात पयलीं सगळ्या हॉटेल मालकांनी म्हाका दिसता ही हॉटेलाची सिवरेज हे हांगासर एक बरें हॉटेल आहा पूण हेची आमी कारवाय फाल्यां आयज हॉलिडे आसल्या कारणान फाल्यां करता। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय हे लेटर काडटा आनी ताका तेजेर कितें ती कारवाय कायदेशीर करतले आमी सध्या मोर्जे मदला वाडो ह्या वाठारात आसा आनी ह्या वाठारात एक पोय आनी व्हळ आसा। ह्या व्हळाच्या सभोवताली मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरल्याचे चित्र दिसान येता। ह्या व्हळात जायत्या जाणांनी घरचे किंवा हॉटेल व्यवसायाचे जे सांडपाणी असता जे दुर्गंधीमय पाणी उदक ह्या हातूर सोडलेले आसा आनी त्या खातीर हो व्हळ दुर्गंधीमय जाल्लो आसा। त्यामुळे आरोग्याची काळजी आणि एखादी समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा। ह्या वाठारात आता सरपंच मुकेश गडेकर हांणी भेट दिवन आयज नातालाच्या निमतान सुटी असल्या कारणान फाल्यां ते हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळीत करतले आणि त्या उपरांत ह्या हॉटेलांचेर जी अशी ह्या पद्दतीन कारवाई करतले हे फुडें ठरयतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। समेस्त गोंयकारांक नातलाची उर्बेभरीत परबी। परबी भेटोवपी आलेक्स रेचिनाल्ड, अध्यक्ष आयडीसी, आमदार कुर्तडी मतदारसंघ। समेस्त गोंयकारांक नातलांची उर्बेभरीत परबी। परबी भेटोवपी अँथनी बार्बोजा, भाजप एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष। समेस्त गोंयकारांक नातलांची हुनहुनीत परबी। परबी भेटोवपी रेन्झी विएगस, आमदार बाणावली मतदारसंघ। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।